उच्च न्यायालयाच्या आदेशाउपरांत वीज खात्यान पुराय गोंयांतले इंटरनेट आणि टीव्ही केबल कापपाचे काम हातान घेतला। या प्रकाराक लागून राज्यभरातले केबल्स ऑपरेटर बेजारल्यात। हे समस्येचेर उपाय काडचो म्हूण बेरेस्तारा पुराय गोंयांतले केबल ऑपरेटरांनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची भेट घेतली। केबल कापपाविशीं सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन आणि तांचे नियोजन करपा खातीर वेळ दिवपाची मागणी केली। केबल जे म्हणजे लायक अनवॉन्टेड केबल बांधलेले आहा, रोल केलेले आहा, ते आमकां क्लीन करपा सांगल्यार ते आमी क्लीन करतले। We will go each and we will take up a meeting and let you all know exactly what we are going to do. Till now it is not finalized. Not finalize anything. Anything. We are going to meet all the Goa operators and then we'll decide what to about do. it. There is no such action. घेतले म्हणून तशें कांय ना। Power Minister has cooperated with us very well. Very well. We are very happy about it. One word, we went approach him and he gave us the solution. We are happy about it, and whatever his guidelines, we will follow and do it. Okay, entire Goa. tell us one thing, since you all are cable operators. Are you all aware, Baba, फाल्यां एका पोलाचेर कितलेच केबल आसा? तुजो केबल खंयचो तो तुका खबर आहा? We will try to solve this. We are discussing about it. I can't listen. Why I'm asking you? तुम्ही केबल घातल्या सो तुमकां खबर आसा न्हू? आतां पासून तुमकां खबर आहा तुमचो केबल कितें पळय तो? हय। We are instructed to put tags on each and every cable. Whoever will be on. इंजिनियर सांगता तुमकां खबरच ना म्हणून. ना let me clear. How we maintain the cable? You should tell us, no? Yeah, the wire is already. So many years we are maintaining. Because we We know will our do it. cables. That's why we are maintaining it. ना आता गाईडलाईन्स फॉर्म होता तेच सांगता आता आज डिस्कशन झालं तितून एक बरी गाईडलाईन्स फॉर्म जाता। हे तुम्ही जे क्वेश्चन विचारला न्ही सगळे ते क्वेश्चनाचे आन्सर म्हटल्यार आमी ऑलरेडी गाईडलाईन्स फॉर्म होता। थोडे लोक आपापल्या पद्धतीन करताले, सो आमी आतां कलेक्टिव्ह डिसिजन घेवन आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टायम म्हटला न्ही जाल्यार एक जोर येयलो जाल्यार टॅबलेट घेवन त्या दिसाक जोर वचना, 2-3 दीस लागता। सो तितलो टायम आमी घेतला सो दॅट जे कितें गायडलायन्स आतां आमकां इनपुट्स डिपार्टमेंटा कडेन गावल्यात, एक्सपर्टा कडल्यान गावल्या, सीएसा कडल्यान गावल्या, सरा कडल्यान सगळ्यां कडेन गावल्या, ते आमी आतां इम्प्लिमेंट करतले आणि ते पास ऑन करतले सगळ्या ऑपरेटरां कडेन। आणि जे कितें सगळें चल्लां कितें पूण मॅथ्स म्हणटा कितें म्हणटा सगळें आमी ऑलरेडी हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक विचारले तेन्ना तांणी सांगले, आमी खंय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतले। केबल ऑपरेटरांनी तांच्यो वस्तू जाग्यार दवरच्यो अशें मंत्री सुदीनान सांगले। आज जी केबल ऑपरेटरांची मिटींग जाली तांचे भितर कन्सिस्टन्स ना आनी वी आर ओबेईंग हायकोर्ट ऑर्डर आमी तांकां सांगलां आनी त्या खातीर तांकां सांगलां तुमचे भितर तुमचे कितें केबल्स खंयच्यो कोणाच्यो हें सुद्दां तांकां खबर ना आनी त्या खातीर टायम मेळचे कडेन आमी सगळ्यांनी डिटेल उलयल्या तांकां सांगलां तुमचे भितर सारकें पळया तुमच्यो केबल खंय खंय अनयूज आसा त्यो काडून उडया तुमचे तुमी पयलीं आनी देन कम टू अस। नाही सोल्युशन अशें कितें जालां मिटिंगेक? सोल्युशन कशें करतलो तांकांच खबर ना खंयची केबल आपली म्हणून। सो आतां डेडलायन 31 तारीख डेडलायन हायकोर्टान आमकां दिल्ली आसा, आमी रुलींग जे हायकोर्टान दिला ताचे प्रमाणे वतले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।